सौम्यट्यान ह्या पंगडान सातेरी बॉयजाचेर मात करीत केबीसी लीग 2022 जैत जोडले। या लीगात काजारी अँड आक्वार ही मॅच खेळिली। हे मॅचीत काजारी पंगडान जैत जोडले। दिवचलच्या काल भैरव कल्चरल ह्या पंगडान केबीसी लीग 12 जाणच्या ग्राउंडार घडोवन हाडली। एकूण 6 पंगडांनी या लीगांत वांटो घेतिल्लो। ग्रुप ए आणि ग्रुप बी या 2 गटांत सामनो जालो। ग्रुप एत महालक्ष्मी बॉयज, सातेरी बॉयज आणि वास्को इंडियन्स वांटेकार जाल्ले। जाल्यार ग्रुप बीत केबीसी, कोरगांवकर आणि सोमय्या 10 वांटेकार असले। या दोनूय गटांनी मॅचीत एकामेकांक बरी टक्कर दिली, पूण फायनलीत सातेरी बॉयज आणि सोमय्या 10 प्रवेश केलो। जबरदस्त खेळी करीत सोमय्या 10 जैत जोडले। हे मॅची उपरांत काजारी आणि आक्वार हांचे मदीं गेट टुगेदर मॅच जाली। अणभवी काजारी खेळगड्यांनी तरणाट्या आक्वारांचेर मात करीत जैत जोडले। पळयात। आम्ही हो वार्षिक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता काजारी आक्वारी म्हणून लास्ट 16 इयर्स जाले हो टुर्नामेंट आम्ही ऑर्गनायज करता। पयलीं आमी कितें करताले की आमच्या केबीसी क्लब आसलो 20 वर्सां पयलीं, सो तांच्या क्लबाक जे जे कोण खेळ्या तांकां आमी मुद्दम इन्वायट करताले आदलेचे की हो टुर्नामेंट करूंक जाय अशें म्हणून वांगडा परत गेट टुगेदर खंय। सो गेट टुगेदर करता करता हो प्रोग्राम आतां एक असो जाला की व्हडलें रूप घेतला हेणी की आतां मुद्दम वास्कोच्यो स्पेशली 3 टिमी आमी इन्वायट करता, प्लस बिट्टोणची करता आणि बिचोलच्यो 2 करता। म्हणजे 6 टिमीचे आमी एक ग्रुप करून हो टुर्नामेंट कसो करता। तसोच प्लस काजारी आक्वारी म्हणून एक टुर्नामेंट आसता तो सेपरेट आसता। वार्षिक हो आतां करता आणि अंदू हे विनर जाल्ले आसा आमचे सौम्य आणि रनर्स अप आसा बिठोणकार जाल्ले आसा। सगळ्यांनी बरो खेळले आसा आणि बरें दिसता की आमच्या उतराक ते मुद्दम येता हे टुर्नामेंट। कितके टीमींनी आयज तुमी पार्टिसिपेट? आयज 10 टिमींनी अरावंड 12 टिमींनी पार्टिसिपेट केले, म्हणजे 6 टिमी आसले ते इन्वायटेड आसले, 6 आमचे काजारी आक्वारी आसले। देव बरें करून म्हणटा हांव काकोल्याक आमचे केबीसी तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांक हांगसर आपयता, वर्साच्या वर्सा आपयता आणि हांगसर आमकां खेळोंक दिता। हितून कितें आसता आपलेपण हे मेन आसता आणि हितून कितें गेम कोणी जिखो कोणी हारो मागीर आमी फायनलीक पावो आनी कोणी फायनलीक पावो सगळे जण एकवटान सगळे एक आसता, हेच वालोर आसता हांगसर। आणि हो टुर्नामेंट ह्यो जाता पळय एक मन भरोन येता। आमकां चड म्हाका चड उलोवंक येना, पण हांव ह्या फावटी एक मनांतल्यान सांगता, हांव एक सौम्य आमचो जिखतलो म्हणून मागतलो। म्हाका मिकून सांगलेले ह्या फावटी आपूण कप हाडटा म्हणून हाडटा, पण म्हाका ताणें कप हाडलेले आहा म्हाका वालोर दिसता आनी अशेंच आमी टुर्नामेंट करपाचें आनी सगळ्या आनंदान रावपाचें। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान श्यामचारी।